जेन्ना आमदार स्वताक विकता तेन्ना जी भारतीय जनता पार्टीनी ताका विकतो घेतला, त्यामुळे ते म्हणटा की विकतो घेतला जाल्यार ताका आनी कसल्यो आनी कितें दिवपाच्यो. जर तूं करपाचो आशिल्लो जाल्यार तुका आडायला कोणी अजून पर्यंत पॅचवर्क करपाचे किंवा रस्त्याचे पॉटोल आसा ते बुजोवपाचे. तेन्ना चवथी पयली आमी रिक्वेस्ट केल्ली एमएलएक आनी पंचायतीक जेन्ना सगळ्या हांगा की मेर्शेचे कालापूरचे चिमलचे रस्ते सामके पिड्यार जाले तेन्ना ते सारखे करचे म्हणून. तेन्ना ते न केल्ल्या कारणान हांवें स्वताहून कांय रस्त्याचे पॅचवर्क हांवें केले, कांय रस्त्याचे खड्डे हांवें बुजयले. त्या उपरांत म्हाका दिसता पंचायतीनी आनी मागीर एमएलएनी एक स्टेटमेंट केलो की ताका खबर आसलें की आपूण करपाचो आसा म्हणून हे ताणें केलें म्हणून इट वॉज अ स्टंट. नाव वी नो हू स्टंट अँड वॉट लायज ही वॉज टेलिंग. ती फटिंगपणां ताणें ते केली. ती फटिंगपणान एक दिसून येता की जर तूं करपाचो आशिल्लो जाल्यार तुका आडायला कोणी अजून पर्यंत पॅचवर्क करपाचे किंवा रस्त्याचे पॉटोल आसा ते बुजोवपाचे आसा. बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस ऑल खोके ऑल ओके तो फक्त न्हिदला अशें दिसता, कारण रस्त्यांची परिस्थिती जी आशिल्ली ताच्या पेक्षा वर्स जाल्या. आज रस्त्याचेर गाडयो चलोवपाची परिस्थिती ना आनी एक्सिडेंट जायत आसा. तेन्ना ही फटिंगपणां जी आसा जी आमचो रुडॉल्फ बाब करता ती म्हाका दिसता आतां ओपन जाल्ली आसा. आनी जर दिवाळी पर्यंतूय जर ताचे कडेन शक्य जालें ना पॅचवर्क करून जर ते रस्त्याचे खड्डे बुजोवपाचे जाल्यार दिवाळीच्या आसपास किंवा दिवाळीच्या उपरांत हांव स्वताहून परत ते काम सुरू करतलो, कारण आमचो एमएलए इज इनकॅपेबल हे हातल्यान दिसून येता. जेन्ना आमदार स्वताक विकता तेन्ना जी भारतीय जनता पार्टीनी ताका विकतो घेतला, त्यामुळे ते म्हणटा की विकतो घेतला जाल्यार ताका आनी कसल्यो आनी कितें दिवपाच्यो. आपल्याची मामी जी म्हणटालो आनी मामीच्यान जो जेन्ना सांगतालो की आपूण हांगाच्यान थंय केन्ना उडी मारचो ना, बीजेपीक जॉयन जावचो ना, ताणें मामींक खंयच्या लेवलार हाडून सोडलें हें दिसून येता. तेन्ना म्हाका दिसता हे ज्यो उलोवपाच्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यांक कळून चुकल्या. ही हेज फेल्ड कंप्लिटली. सांताक्रूजचो विकासाच्या नांवार झिरो डेव्हलपमेंट आसा, जी आज पायपां घालपाक सुरूय जाल्या. ती पायपां घालपाची जी सुरवात जेन्ना आमी दाखोवन दिल्ले PWD वॉटर्स डिपार्टमेंटाक की जी टाकी बांदली ती तशीच आसा, ताका कांय कनेक्शन ना म्हणून त्या वेळार म्हाका एश्योरन्स दिल्ले एक वर्साभर पयलीं की आमी ते इमिजिएटली करून घेतले म्हणून काम. द ए दॅट लेडी वॉज आय डोंट रिमेंबर. आनी ताज्या मागीर ह्या कामाक सुरवात जाल्या आतां. सो ताजेय जे श्रेय एमएलए उखलता जाल्यार ताका उखलूं न्ही, पूण लोकांक म्हाका दिसता खबर आसा की हे जे काम आसा ते ताजे कडल्यान कांय जायना. इज अ कंप्लीट फेल्ड एमएलए. वेस्ट मॅनेजमेंट पळयत आनी किंवा तांचो जो MRF फेसिलिटी जी सांताक्रूजान घाल्या ती एका कॉपेलाक लागीं आसा. थंय एक बरी व्हडली लोकवस्ती आसा ताका लागीं आसा. सिमिलर परिस्थिती चिमलची आसा. मेर्शेन म्हाका तरी दिसता ते नाही म्हणून, कारण हांवें पळोवना MRF फेसिलिटी मेर्शेन आशिल्ली. सो चिमलचे जो MRF आसा थंयची परिस्थिती पळयत आनी गार्बेज ज्या तरेन आज मेर्शेभर पसरले ते पळयत जाल्यार देर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट एज फार एज गार्बेज डिस्पोजल गार्बेज कलेक्शन इज कन्सर्न. आमी म्हाका दिसता तोच विशय घेवन तेंचा पंचायतींनी गेल्ले की एका पंचायतीच्या कुशीकूच गार्बेजीची इतली परिस्थिती वायट जाल्ली. तेन्ना बाकीच्यो जागो सोडूच, पूण ज्या तरेन मॅनेजमेंट जावंक जाय, आय थिंक एमएलएचो साथ पंचायतीक मेळना. पंचायती म्हणून करतल्यो कितें एट द एंड ऑफ इट. जर पंचायतीक एमएलए साथ दिना जाल्यार पंचायतीक कितें म्हणून करपाक शकता. आज पंचायतीची परिस्थिती अशी जाल्या की पंचायती एका वाटेन पडल्या, एमएलए एका वाटेन पडल्या आनी लोकांची परिस्थिती सामकी दुर्दैवी जावन पडल्या.